चिऱ्याची गाडी वताली विथ लोडेड लॅटराईट स्टोन. इट इज फॉलन डाऊन ऑन द वीक ब्रिज. कितले एस्टिमेट आजकाल दिले मी ब्रिज हे अजून सेटन केलं ना. अराउंड इट विल कम अराउंड एक 10 to 15 lakhs. वो आता बांधले तर किती लांब बांधलेलं ते रोड ब्रिज? पयलीं ओल्ड ते क्रॉसिंग्स रोड क्रॉसिंग्स आसता पळय दोनी सायडीन. लोकां येवपा आसपा पयलींची घरां बिरां आसता म्हणून ते पेडेस्ट्रीयन क्रॉसिंग आसतात. गाडयांक नाही गाडयांक हेवी व्हेकल ना 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 तुम्ही बोर्ड बी कितें आसा ना बोर्ड आशिल्लो हेवी व्हेकल्स नॉट अलाउड म्हणून. खंय आसा रायट सायडीन आसा. ते बोर्डाचे कांय दिश्टी पडना मरे. सायडीन पळय दिसता मरे. दोन्ही सायडीच्यान गाडी येता न्ही एंट्रन्स. दोनी सायडीन येता. दोनी सायडीन आशिल्ले दोन्ही स्क्रॅप वाले चोरता. एक तर बोर्ड आसा. आमचे कडेन फोटोग्राफ आहा लायले ते. वी हॅव फोटोग्राफर लेअर वीच वी हॅव पोस्ट आतां बोथ सायड पळोवपा खातीर ते लायल्यात. WRDन आमकां कंप्लेंट दिली आनी ब्रिज मोडोन गाडी सकयल पडना म्हणून आमी हांगा इन्स्पेक्शन पळोवपा येयले. कितें जालें कितें हांगा? ब्रिज मोडलो न्हू WRDचो. किती झालं सर्वीस ब्रिज. ट्रक सकयल पडला गाडया भितर. ट्रका वाट तेडशी काय दिश्टी वाटती? ना तेच आतां पळयतलो न्हू. पळयता आमी बोर्ड मारला तेणी नो एंट्री फॉर हेवी व्हेकल म्हणून बोर्ड मारला. पूण तरी पासून ते गाडी घेवन येयल्या ते. तरी पासून गाडी घेवन येयल्या. तेणी कंप्लेंट दिल्या WRDन. आतां कोणा गाडी ती बी कळ्ळ्या तुमकां? ना ना अजून कळना पळयतात.